हुन शीत आनी ताजे वयरी भारी टेस्टी जावन आशिल्लें एक तांबळी घालून काल्लोन जेवचें कोणा इश्ट जायना सांग्याची. ಈ ತಂಬಳಿ ಕಸಲಾಚಿ ಮೊಳಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಸ ಬೊಂಡಿ ತಂಬಳಿ ಈ ಬೊಂಡಿ ತಂಬಳಿ ಮಕ್ ಶಿಕೈಲೆಲೆ ಮಿಗೆಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಭಟ್ ಮುಂಡ್ ಸಂಗುನು ಈಣೆ ಕೊಡಗು ಅಸ್ಚೆ ತಿಗೆಲ್ ಬಮ್ಮುಣು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಮುಂಡ್ ಸಂಗುನು ಅತ್ತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಶಿಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅತ್ತ ರಿಟೈರ್ಡ್ जावनु त्यांनी पोन्नमपेटे म्हणलेल्या जाग्यार असं कोडगू भितरी एक पंत हांव तिका फोन करतना ती कसं करता असं म्हण निमगितना बोंडी तांबळ करता असं म्हण म्हणाली. तशी म्हाका भारी इंट्रस्टींग दिसलें. आम्याक पियावा तांबळी वाळी तांबळी आनी एकपानी तांबळी अशी मस्त नमने करताची. बोंडी तांबळ हांव आज वेर आयकनाशिल्लें. तशें तिगेला निमगून घेतलें. तिणें सांगलें कसं म्हळ्यार फ्रेश बोंडी अशें पळय सपूर शिंदून ताका उदकांत घालता तेतूंक पुरा जना गोत्तस गब्बो जेवो बोंडी जेवो ताका उदकांत घाल्यार काळें जायना तें अशें करून बोंडी सपूर शिंदून कोच्च्यान ताका उदकांत घालून घेतली. मागीर ही बोंडी शिजोवची भाज्जूची आनी कसं लेना आमी कुकरान दवरून जस्ट 2 सीटी काडची. तेल्लान तांणी तोळून घेवचें कसलें नाका पण भारी हेल्दी आसा. बोंडीचे ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಣಕೈ ಸಾಂಕ ಮುಣ್ಣ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಫೈಬರ್ ते ಅತ್ಪಳ ಮಿಗೆಲ್ ಬೊಂಡಿ ಶಿಜ್ಜೋನ್ ಕಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಜಲ್ಲ ಹಂಗ आणि आता केक जाऊ का सानू मासोलू आम्ही एक नव सिरीज स्टार्ट करता असची फोन ए फ्रेंड म्हणून सांगून आमकां मस्त जन फ्रेंड्स असताची तांकां मस्त पुडली टायप मस्त रेसिपीज पुरा गोत्त आसता. आतां मिगेल बोंडी हांगा शिजून रेडी आसा नी वयलें हांवें आतां हांव मासोल करता. हाका एक अर्द कप सोयी 2 भज्जील सुकी मिरसांग ती तुमकां एक जाय जाल्यार एक घालयत. तांबळी म्हळ्यार सादारण मस्त एक तिख म्हूण करनाची आनी हाका वाट्टेतन घालची कसं म्हळ्यार ताक तशीची मस्त आमशे आसूं का म्हूण ना. हांव हांगा सादारण एक अर्द वळ्याचे सोय म्हळ्यार एक अर्द कप सोय आनी 1 कप बोंडी शिजोवन दवरला. आतां हांवें वाट्टिलेले इतले क्वॉन्टिटी एक 6 जनांक पुरो ती मिरसांग घालून हे वाट्टून घेतलं ताक घालून आनी आमी हाका शिजयलेली बोंडी हांव 1 कप बोंडी शिजोवन दवरला हांगा ती शिजयलेली बोंडी घालता. बोंडी घालून ओपास तें हे करून वाट्टून घेता. आतां हें वाट्टून काण जाल्लें ताक तशीची मस्त आमशे ताक घालूनच मिडियम आसूं का. आतां वाट्टून काण जाता हांव एक 1/4 ग्लास ताक घाला हाका. फस्ट थोडे ताक घालून वाट्टिले आतां मिक्सर धुवन घालता आनी वरलेले ताकय घालता आनी आमकां कितलें जावका तितलें हद करता. वापस जाय जाल्यार उद्दा घालता. मस्त पातळय करचें नाका दाटय करचें नाका एक मिडियम करचें. आतां हें हद करून जाला. आतां पळय न्ही हें खतखताचें खतखत म्हळ्यार फुग्ग मात हाडचें हें मिडियम मस्त पातळय करूनच मस्त दाटय करूनच. आतां हांव हाका फुग्ग हाडोवचें दवरता. पळय येवच्या जाल्लो फुग्गो जाल्ले इतलें जाल्यार जाली आमगेली तांबडी. आतां हांव सांगलें फोन ए फ्रेंड म्हणून एक सिरीज म्हूण सांगून तेची चावळ सांगलें हांव फ्रेंड्सां आमगेल्या फ्रेंड्सांक मस्त रेसिपीज गोत्त आसता तें तांगेल्या निमगून तें करून पळोवचें आमगेलें हें एक सिरीजां भितरी. तशी पुष्पलता फोन करतना म्हाका भारी एक बेस्ट रेसिपी मेळ्ळी तांबळीची. आतां आनी हाका फण्ण घालचें मात वरला हाका एक 2-3 चमचे नारळेल तेल होन करचें ताका एक 1/4 चमचे सासम घालचें. सासम पटपटेल कुडलें लसूण झाडान चिंचून घालचें न्हय लसणे साल काणू लसूण सपूर शिंदून हाका घालची. एक डिफरंट आस पळयाचे तांबळे डिफरंट मात्र न्हय रुची तशीची भारी लायक जाता. आमगे ते पुरा जनाक मस्त इश्ट जाली तांबळी एक तांबळ आसल्यार जेव येता. पळय ती लसूण सासम पटपटेल कुडले लसणे सपूर शिंदिलेले कोच्चोल घालो आनी हे ब्रावन कलर जाले कुडले हाका एक चंदा एक गार्निशींग म्हणटा पळय हाका टेस्ट हाका न्हय कसले तिखसाणें कांय ना एक सान बॅडगी मिरसांगेचे एक 2 कुडक करचे आनी हेका घालचें वयल्यान नाका जाल्यार नाका ऑप्शनल तें. आनी करबेव सासम पण घालनाच काय हाका लसूण घालची काय. एक सान एक बॅडगी मिरसांगे कुडको 2 कुडक करचे न्ही ताजे वयर घालचे आनी आमगेले तांबळे वयर एक फस्ट क्लास फण्ण घालचे आनी धांकून दवरचे. सुपर टेस्टी रांदप करतना कशें म्हळ्यार कितले शिकल्यार सर ना तें विंगड रेसिपीज आमकां मेळत आसता. नवें केल्लेले नवें आयकलेले पुरो आमी निमगी तर गेल्लेले तशी तें भारी इंट्रस्टींग दिसता. तशी गे ही एक तांबळ तुमी पुरो जन करून पळयाची आनी तुमगेले फीडबॅक दिवच्या विसरू नकाची. कमेंट सेक्शनांत दय करून घालायची आनी म्हगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनलां भितरी असले सन्न भारी टेस्टी रेसिपीज हांव घालता आसता. तुम्ही पुरा जन पळयाची आनी म्हाका सपोर्ट कराची.
तशीच आमी पुरा जन पुष्पलताक हें एक भारी सुपर टेस्टी तांबळे आमकां सांगून दिलेल्याक तिका मस्त थँक्स. थँक्यू पुष्पा. तुमकांय पुरो जनाक धन्यवाद.